नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो। धार्मिक कार्य आणि विधी करपाच्या अधिकाऱ्यावेल्यान ग्रामस्थ आणि देवस्थानाच्या पुरोहितां मदीं जाली वादावादी। हिंदू धर्माच्या समकार वेगवेगळी आव्हानां जाल्यात तयार। भेदभाव तशेंच जातीपाती विसरून हिंदूंनी एकठांय येवपाची आसा गरज। तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंहाचें आव्हान। खंडमालाची येरादारी आड शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच। मागण्यो करात मान्य ना जाल्यार खंडमालाची येरादारीक विरोध आसतलो कायम। पिळगांवच्या शेतकऱ्यांची शिटकावणी। पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त व्हडा उमेदीन। क्रिस्ताव भावांनी चर्चीत वचून घेतले सायबिणीचे दर्शन। आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसीमध्ये युतीच्या मुद्द्यावेल्यान धुसफूस। युतीविशीं अमित पाटकार म्हणटा पक्षश्रेष्ठी घेतली निर्णय जाल्यार गिरीश चोडणकर सांगता दरेका विरोधकांक भाजप आड येवचे एकठांय। आणि प्रस्तावित जेटी आणि उड्डाण पुलाच्या विशयावेल्यान तापली असोल्डेची ग्रामसभा। कोळशाची येरादारी करपा खातीरूच जाता जेटी। असोल्डेच्या लोकांनी उक्तायला भंय। आता खबर विस्तारान। मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटला। धार्मिक कार्य आणि विधी करपाच्या अधिकाऱ्यावेल्यान ग्रामस्थ आणि देवस्थानाच्या पुरोहितां मदीं वादावादी जाली आणि उपरांत ग्रामस्थ आणि पुरोहितां मदीं झगडी जाली। हायकोर्टान महाजनां वटेन निवाडो दिवनूय हो वाद परतून पेटिल्ल्यान आता आरती परती चर्चा सुरू जाल्या। मडकयच्या जागृत देवस्थान नवदुर्गेच्या महाजनांमदीं आणि थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टामदीं अधिकारावेल्यान वाद सुरू आशिल्लो। हो वाद कोर्टातूय पाविल्लो। जिल्लो न्यायालयान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाचे फावरात दिल्ले निवाड्याक महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिले। हायकोर्टाचो निवाडो महाजनांचे फावरात। धार्मिक विधीचे अधिकार हे आमचेच कडेन उरपाक जाय आणि नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक तातूंत हस्तक्षेप करपाक दिवचे न्ही अशी मागणी महाजनांनी केल्ली। महाजनांची बाजू ग्राह्य धरून हायकोर्टान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाची मागणी न्हयकारली। त्या उपरांत सोमारा सकाळी ग्रामस्थ आणि भटजी मदीं जाल्ल्या वादावादीत भटजीक मार लागिल्ल्याचे आयकुपाक येता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। हिंदू धर्माच्या समकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात। ताका लागून भेदभाव तशेंच जातपात विसरून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंह हांणी सांगलें। बजरंग दळान कुडचड्यार आयोजित केल्ल्या शौर्य यात्रेच्या कार्यक्रमा वेळार टायगर राजा सिंह उलयताले। जिस प्रकार से हमारे भारत में हमारी जो जनसंख्या जो कम हो रही है, आज हर वो हिंदू 100 जिहादियों को सबक सिखाए, परिवार की रक्षा, क्षेत्र की रक्षा, कॉलोनी की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या बहुत जरूरी है। आज आखिरी में मैं एक संकल्प आपको दिलाने आया हूं और एक संकल्प दिलाकर जाऊंगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग गोवा के हिंदुओं का ये शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि गोवा का हिंदू जाग गया है, गोवा का हिंदू संगठित हो गया है, गोवा का हिंदू आज युद्ध के लिए तैयार है। जब तक जीवित रहूंगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूं। हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, हम गौ मां की रक्षा करेंगे। हिंदू बहन बेटियों को लव जिहादियों से बचाएंगे। हम पवित्र इस भारत भूमि को मुगलों से मुक्त करवाएंगे। हिंदू राष्ट्र शक्तिशाली बनाएंगे। हमारा ये संकल्प हम भगवान को साक्षी मान कर लेते हैं।
मिनाची येरादारी आड पिळगांवच्या शेतकारांचे आंदोलन अजूनही मिटपाची चिन्हां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणी विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात ना जाल्यार मिनाच्या येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपयल्ले बसकेत मागण्याचे तोडगो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकारांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत स्पश्ट केले. पिळगांव जंक्शन ते सारमानस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिल्ली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय अशें प्रश्न शेतकारांनी उपस्थित केले. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हे जे आमी शेतकरींचो जो प्रश्न घातले जे 2 डिमांड पळय शेतकऱ्यांचे कामगाराचे ह्या आयज सीएमाकडच्या दरबारान कशेंच सुटावो जालो ना. तेन्ना ह्या कंपनीन म्हणटा ते बारीक लोकांक हे कितेंच पळोवंक शकना आनी आयज जर मेन ट्रान्सपोर्ट जर रोडान व्हरता ह्या हायवेन जाल्यार तो मात आमी केन्नाच ताका करूंक दिवचे ना. जणे भायले लोक आमकां अशे जे धमक्यो दिता पळय गांवांतल्या लोकांक त्यो मात आमी धमक्यो आमी खोपोवंक दिवचे ना. कित्याक आमी लिगली कितें आहा पळय ते लिगल करून घेतले आनी आमची शेतां जी आहा पळय ती आमी आमचे मेळोन ताब्यात घेतलेच. हो इतलो आमचो ठाम विचार आसा. आमी सीएमा कडेन गेल्ले आनी सीएमान आमकां आपयलेले आनी खंयचो ग्रूप खुबसो ग्रूप येयल्लो. ट्रकवाले येयल्ले आनी कोण ओनर येयल्ले परत आनी दुसरो ग्रूप खंयचो शेतकार येयल्लो आमकां खबर ना खंयचो तो बसून येयल्लो. आमी कितें सांगलें आमकां आमची मिटींग वेगळी जाय. त्या प्रमाणे तेणी आमकां शेतकऱ्यांकूच भितर घेतले आनी सांगलें जाल्लें. तेन्ना आमी सांगलें तांकां की आमची शेतां आहा पळय ती शेतां आमची खाली करून दिया. जशी आसली तशी पयलीं दिया. कित्याक जर ते आमचे कितें सांगलेलें आयकना तर कित्याक जाय तें आमकां. आमची शेतां आमकां दिया. तर दुसऱ्या पार्टी तेन्ना तेणी उतारले की तेणी आपलें सांगलें की आपल्या कडेन मेजॉरिटी आहा. आतां मेजॉरिटी तेजे कडेन आसा जाल्यार तेणी ती दाखोवची. हांव तेजें नांव घेयना पूण तेणी दाखोवची आनी ह्या ताजे इतके जाण आहा पळय सगळे म्हाका दिसता 50-60 आमचे शेतकार आमच्या वटेन आसा. तेणी ती कलेक्टर कडेन प्रूफ करचें की आपल्या कडेन इतके बाबा मेजॉरिटी आहा. दुसरे आमकां सीएमान सांगला तुमी तर हे करिना पब्लीक रोडांसून चालू करतले म्हणून. आमचे जेन्ना जाणटे बिणटे असले बापूय बिपूय त्यांच्या पोटार त्यांच्यानी पाय दवरून ही कंपनी चालू केल्या आणि आयज ते म्हणटा की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट करतले पब्लीक रोडांसून आमचो ट्रान्सपोर्ट करतले. पण पब्लीक रोडांसून ट्रान्सपोर्ट केल्या उपरांत आता मदीं चालू जाल्ले तेन्नाच अश्यो कितल्योश्योच घटना घडल्यो कोण निसरून पडले आनी कितें जालें. लोकांक जर कितें जालें जाल्यार लोकांची सेफ्टी घेतात ते सेफ्टी घेता काय कितें. आनी आमची शेतां थंयच तशीच उरून हे पब्लीक ट्रान्सपोर्टान आपली कंपनी चालू करूंक सोदता म्हणजे कितें. आनी प्लस आमचे कामगार आहा थोडे ते कामगारांक काडले आनी आतां ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगार जावं खंयसून कामगार हाडल्या भायले आनी तेंकां घेवन काम करता. म्हणजे ही कंपनी जर आमच्या गांवांत जर आसा जर आमच्या गांवांत जर कांयच बेनिफीट दिचो ना जाल्यार आमकां ते नाकाच. आमची जी शेतां आसली ती तेणी अवश्य आनी कंपल्सरी आमची शेतां पयलीं ती पुरल्या ती काडून दिवची क्लियर करून दिवची. घडला ते सगळ्या लोकांक खबर आहा. तेन्ना तेणी सांगलें सरकारान कितें आमी 50% शेतकार रेडी जाल्या. जे कोणी रेडी जाल्या पळय तेंच्यांनी आवश्यक वचून कलेक्टर एग्रीमेंट आपलो करून हे करचो. पूण आमचे मेजॉरिटीन शेतकार हे पळय आमचे पळय सगळे शेतकार पळय आमच्या जवळ आहा. आमी कोणूच ताका एग्री ना कळ्ळें. आनी हें पयलीं सांगता आमी सरकाराकूय तुमी जबरदस्ती चालू पासून केलो आमकां पब्लीक रोडान जाल्यार आमचे कांय प्रॉब्लेम ना तुमी आवश्यक करा. पूण सारमाचे जेटी जी शेतां आहा पळय ती आमची स्वताची आमी घेतलेली आहा बापाय. तेच्या भितर तुका आमी एंट्री कांयच दिवचे ना. जो पेरें आमचो प्रश्न सुटावो जायना तो पेरें. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त सोमारा व्हडा उमेदीन मनयले. फातोडेर जाल्ले प्रार्थनेक क्रिस्तांव भावांनी हजेरी लायिल्ली. उपरांत चर्चीच्या आवारांत सायबणीचे पुरसांव काडले. सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत वांटेकार जातात.
लोकसभे आदी जल्माक आयिल्ल्या इंडिया आघाडीचो गोंयांत फुडार कितें हो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसी मदीं युतीच्या विशयावेल्यान सद्याक धुसफूस चलिल्ल्याचें दिसून येता. देखून गोंयांत इंडिया आघाडी उरतली काय फुटतली ते येणाऱ्या काळात दिसून येतलें. पळयात पुराय बातमी. काँग्रेसीन गोंयांत हेर पक्षांकडेन युती केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जातलो अशें स्टेटमेंट आपाचो आमदार वेंचीन केल्लें. ताका जाप दितना आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयता जाल्यार गोंयानूच युती कित्याक असो प्रश्न उपराशीत 2027चे विधानसभा वेंचणुकीत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वान सांगिल्लें. And Goa knows about this, the style of Congress working. Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी एक पार्टी तेश कोन करना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly, if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. आणि ह्या दुसरें जावंक सोदता जे लोकांक जाय म्हणटा ते जे अलायन्स इट इज अल्टिमेटली पीपल वील डिसायड हूम टू वोट. तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता इन 2019 काँग्रेस जेन्ना जिंकलेले तेन्ना 2019 लोकसभा वी हॅड अ लीड ऑफ 14,000 वोट्स. आतां तेन्ना कितें एल्विस गोम्स आम आदमी पार्टीचे ताका 2,000 कितें पडलेली आनी आतां वी गॉट अ लीड ऑफ 16,000. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ काँग्रेस नॉट इन एक्झिस्टन्स. काँग्रेस इज स्ट्रॉंग. ओनली थिंग वी डिडंट हॅव दॅट सिम्बल फॉर अ लॉंग टाइम. फॉर लास्ट 15 years before that we didn't have an MLA. So we are we'll make sure that in 2000 there will be Congress MLA in all the down south. I mean especially in Bengal. They don't want alliance in Delhi, where they have already AAP has declared their candidates. So Delhi आणि थंय जायना जाल्यार why they want it in Goa? So there is no difference. The alliance जे आहा our leaders in Goa will decide if you want the alliance or not. It will be not the party high command in Delhi. It is the people's sentiment, how we want. इंडिया आघाडीच्या गोंयांतल्या फुडाराविशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराक विचारल्यार तो सांगता पक्ष संघटना घटमूट करपाचो अधिकार दर एका राजकीय पक्षाक आसा. देखून आमी 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष संघटना नव्यान बांदतले अशेंय ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन युती विशीं आतां मेरेन जाणी स्टेटमेंटाक केल्यात वा जे करतले ती तांची वैयक्तीक मतां आसतली. पक्षाचो तांचे कडेन कसलोच संबंद नाशिल्ल्याचें तो सांगता. तशेंच जिल्लो पंचायत आनी विधानसभे विशीं पक्ष श्रेष्ठी निर्णय घेतले अशेंय पाटकाराचें म्हणणें. ओपोजिशन इज फायटिंग युनायटेडली. जेन्ना सरकाराचेर टिका करपाची आसा किंवा सरकाराचे रॉंग डुईंग आसा, सरकाराच्यो रॉंग येवजण्यो आसा, हे कॉर्नर करपाक ओपोजिशन इज ऑलवेज टुगेदर. इनफॅक्ट अवर लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑल्सो तो सदांच एफर्ट घेता की सगळ्यांक लागीं हाडपाचे. आतां लास्ट टायम ऑल्सो हांवें क्लियर केल्लें कॅटेगोरिकली की बाबा हांव एक नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो प्रेसिडेंट. म्हज्या हाय कमांडान म्हजें डायरेक्शन व्हेरी क्लियर आसा की संघटना ऑर्गनायझेशन हे 40 मतदारसंघान स्ट्रॉंग करपाचें म्हजें काम आनी तें हांव करतलो. आतां तातूंत भितरल्यान कोणेच बेश्टोच दुसरो अर्थ काडचो न्ही. दुसरे पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो आर फ्री. लेट देम डू एंड वर्क एंड स्ट्रेंथन देयर पार्टी एंड ऑर्गनायझेशन. म्हाका दिसता आतांच हें उलोवन ताजेर बेश्टे घुसपागोंदळ करून कांय तातूंत अर्थ ना. आणि जे कोण लोक पळय स्टेटमेंट करतात आय थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोझिशन. तांणी असले पब्लीक डोमेनान येवन विदाउट चर्चा जावच्या पयलीं स्टेटमेंट करप म्हाका तरी योग्य दिसना. रिगार्डिंग काँग्रेस पार्टीचो जो स्टँड आसा दॅट स्टँड योग्य टायमाचेर आमचे हायकमांड जे आसा रिगार्डिंग अलायन्स दे वील टेक अ कॉल. ताच्या भायर समज जर तर कोणूय पक्षा भितर सुद्धा जर कोणी जर उलयता देन दॅट मायट बी देअर इंडिव्हिज्युअल स्टँड.
लोकसभा वेंचणूक मतीत धरून इंडिया आघाडीची स्थापना जाल्ली पूण राज्य पातळीवेले राजकारण वेगळें आसता ताका लागून गोंयांत इंडिया आघाडी आसची वा नासची ही चर्चा करचे परस दरेका विरोधकान गोंयांत भाजपा आड एकठांय येवप गरजेचें अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता. इंडियन अलायन्स हो एक आमचे नॅशनली अलायन्साचो एक फॉर्म्युला पूण तो स्टेट टू स्टेट डिफर जाता आणि थोडे स्टेटीनी जरी आमी नॅशनल अलायन्साक पार्टनर असले तरी आसतना ते थोडे स्टेटीनी इंडिपेंडंट फायट करतात डिपेंडिंग ऑन द लोकल सिच्युएशन आणि लोकल पॉलिटिकल कंडिशन्स. सो गोंयांत तेजे फिचरां आसतले काय नासतले म्हाका दिसता ही चर्चा आमी पब्लिकली करचे परस सगळे जेंका दिसता बीजेपी गोंयांक पासून पयस करपाक, कारण गोंयचे लोक बीजेपीक माननात आनी बीजेपीचो सत्ताय सगळ्यांक नाका जाल्ली आसा. त्यांनी पब्लिकली हे इशू करचे परस एकठांय येवन बसून तेजेर डिस्कशन करचें. आता असेंब्ली इलेक्शनाक 2 वर्सां आसा, सो असेंब्ली इलेक्शनाचो जो अलायन्साचो इशू आसतलो अलायन्स तो आमचे लोकल लिडर्स, बाकीचे पक्षाचे लोकल लिडर्स आणि नॅशनल लिडर्स हे एकठांय येवन तेजेर कॉल घेतले. सो रायट नाव आवर प्रायोरिटी रायट नाव इज टू फायट अगेन्स्ट द BJP's डिस्ट्रक्शन ऑफ आयडिया ऑफ गोवा आणि गोंयची अस्मिताय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरीश गांवकर. प्रस्तावित जेटी आणि उड्डाण पुलाच्या विशयावेल्यान असोल्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी जेटींक तशेंच रेल्वे गेटी कडेन येवपी उड्डाण पुलाक विरोध केला. कोळशाची येरादारी करपा खातीरूच जेटी तशेंच उड्डाण पुलाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उलोवन दाखयलो. हे जर प्रोजेक्ट येयत जाल्यार आमची झाडां शेतां आनी सगळे आमी काबार जातले. हे जे प्रोजेक्ट येतात असली प्रोजेक्ट आमकां नाका. आनी जर असली प्रोजेक्ट येयत हांव पयलो मनीस आसतलो. फारान मारले जाता म्हाका कोणे इन्स्पेक्टर आनी कोणी तेंच्यांनी म्हाका फारान मारले जाता. हांव हाच्या आयतारा जाल्ली असोल्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. प्रस्तावित जेटी आणि उड्डाण पूल बांदपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. गावांतल्यान कोळशाची येरादारी करपा खातीरूच जेटी बांदतात. जेटी बांदल्यो जाल्यार पुराय गांव काबार जातलो. कोळसो प्रदुशणाक लागून वास्कोकार जे त्रास भोगतात ते त्रास कांय वर्सां उपरांत आमकां भोगचे पडटले अशी भिरांत शेळवणकारांनी उलोवन दाखयली. देखून गावात अशे तरेचे प्रकल्प नाका अशें तांचें म्हणणें. हे जर प्रोजेक्ट येयत जाल्यार आमची झाडां शेतां आनी सगळे आमी काबार जातले. जातली काय ना आमी शेवणकार सगळे सोडटले आनी आमी मागीर रडपा नाका. कित्याक आमी अनुभव आमकां हांगा कितें जालें तें खंय वास्को कितें जालें तें आमकां अनुभव. ते पसून काकोड्या पसून हो प्रोजेक्ट काडल्या पयलीं आमदार हाडटा एक आमकां आमच्या भुरग्यांक कामां लावपाक हाडटात काय कितें करपाक हाडटा गांवच्या लोकांक पोट करपाक हाडटात. हे जे प्रोजेक्ट येतात असली प्रोजेक्ट आमकां नाका हांव सांगता. आनी जर असली प्रोजेक्ट येयत हांव पयलो मनीस आसतलो. फारान मारले जाता म्हाका कोणे इन्स्पेक्टर आनी कोणी तेंच्यांनी म्हाका फारान मारले जाता. हांव हाच्या स्पेशल आमी लोडिंग आयज आमचे सगळे लोकांचे आनी सगळ्यांची केल्ली आसा. अपोज इतल्या कडेन केल्ले आसा मल्टी कार्गो हँडलिंग प्लांट आसा तातूंत सगळे नमूद केल्ले आसा. आनी ताचो दुसरो सेकंडरी पार्ट आरोपी प्रपोज केल्लो आसा तो खंय तरी लोकांची एक एप्रिहेन्शन जाल्ला, फियर एंड एंग्जायटी लोकांची जाल्ले आसा की खंय तरी तेका टच जाता. सो लोकांनी सांगला की आमी डेव्हलपमेंटाचे अपोजट थंय ना. खंय तरी आरोपीचो प्रपोज केला तो खंय तरी 2 LCC भितर घालपाचो मेळटा. आमदारान हेजे आमकां सांगपाचें दिल्लें आसा. आमदारान पुराय आमकां तेका दिल्लें आसा जो आपूण आसा आपल्याच्या मंडळाच्या वयल्यान कोर्स वयतलो कितें येयला वयतलो तर आमदारान हेजी पुराय संमती दिल्ली आसा की आपल्याला तेका आमकां धडचिल्लें आसा. तर आमदाराक देव बरें करून सगळे गांवच्या लोकांक क्लियर केलें. फाटले फावटी खंय तरी ग्रामपंचायत NOC केल्ल्यो NOC दिल्ल्यो ते खंय तरी आज लोकांनी रिवोक करपाक लागले. ते खंयचे NOC? पंचायत इज कंटिन्युअस प्रोसेस
जाता खंय तरी लोकांनी त्या लोकांनी त्या वेळाची लोकांची एक वेगळी मागणी आसली की आमकां खंय तरी एक 7-8 घर आसा वॉटरची किंवा तांणी खंय कनेक्टेड जावंक जाल्लो पूण त्याच उद्देशान ते दिवना आशिल्ले तेन्ना एक मायनींग बूम आशिल्लें आयज त्याचो खंय तरी आमकां त्याचो व्यक्त आमकां खंय तरी दिसता की फुडलें त्या कित्याक यूज करता सो ताका लागून त्या लोकांनी त्या टायमार हय म्हणिल्लें आयज लोकांनी एक इन्वेस्टमेंट दिसा आमच्या बरोबर आसा हेय म्हणटा की आमकां दिवपाक नाका कंटिन्युअस प्रोसेस जाली जाल्यार ती खंय तरी हाजो आसता ती त्या कारणां लागून दिली आयच्या दिसाची लोकांची मागणी आसा खंय तरी स्टॉक परचेस टोटली लोकांनी ओपोज केला टोटली लोकांनी ओपोज केला सगळ्यांनी ओपोज केला शेळवडा आणि होडार वाठारांतल्या जेटींक दिल्लो पर्यावरणीय परवानो रद्द करतले तशेंच उड्डाण पुलाचो प्रस्तावूय फाटीं घेतले पंचायत सदांच लोकांचे वटेनूच आशिल्ल्याचे असोल्डेचो सरपंच कुस्तोदियो फर्नांडिसान सांगले आयची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा फक्त हाका लागून केल्ली 2 प्रपोजल आसले जे इसी क्लियरन्स दिल्या जेटी शेलवण एंड बॉर्डर दिनार तारखेला त्यो कॅन्सल करच्यो म्हणून आनी जो 25 मिटर रोड रेल्वे ओव्हरब्रिज तो प्रपोज केला तो 25 मिटर रोड तो स्क्रॅप करचो आनी खंयच्यानी अल्टरनेट दिवचो आता प्रपोजल पास जाले तुझं प्रपोजल आमी धाडला तो स्क्रॅप करून धाडला घेतला आनी आमी न्यू प्रपोजल अल्टरनेट तांकां सजेस्ट करले आज लोकांनी एकट्या जाले तेणी रेजोल्युशन कितें घेतलां जेटीच्यो त्यो सगळी परमिशन कितें दिल्या ती कॅन्सल करची आमी दिले जाल्यार आनी हो तो न्यू ऑर्डर केला पळय जेटीची की तुमी एनजीटी वचून कॅन्सल हेतून पंचायत गेल मेंबर्साचे 7 मेंबर आमच्या लोकां वतीन आसा आनी कोणाकूच म्हणजे 7 मेंबरां भितर कोणाकूच हो प्रोजेक्ट नाका आनी आमदारांक सुद्दां म्हणलां जेटी मायनींग कितें हें जाता तेंवूय नाका म्हणलां तुम्ही लोकां बरोबर आसा लोकां बरोबर आसतले गोमंतक टीव्ही खातीर असोल्डेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार आदल्या मांडवी पुलाची चाळण चल्ली आसा पुलाक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा तशेंच फोंडकुलांक लागून अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या देखून आदल्या मांडवी पुलाची फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी तळाव्यांनी केल्या आम्ही सध्या आसा मांडवीच्या पुलाचेर मांडवीचो जो धाकटो पूल आसा त्या पुलाचेर आमी आसा आनी तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें की हो जो पूल आसा हो पणजे एंट्री करपाक म्हणजे म्हापसा पेडण्यां चिंचले पर्वरे ह्या धर्तीचे जे लोक पणजे येतात त्या लोकां खातीर हो पूल जो आसा हो सतत बिजी आसता आनी खूब प्रकारची येरादारी हांगा आसा आतां जो तुमी पळयता की नव्या वाटून येरादारी खूब आसा हांगा येवपाचें आमचें कारण म्हणटा ह्या पुलाचेर ह्या फोंडकुलां आसा ही फोंडकुलां पडली केन्ना ही फोंडकुलां जी आहा कितलेच म्हयने कितलींशीच वर्सां जाली ही फोंडकुलां आसा पूण ह्या फोंडकुलां कडेन कोणाचोच लक्ष ना आमी जाय त्या फावटी पळयलां की हांगासर लोक पडलेले पासून आसा ही फोंडकुलांक लागून जेन्ना गाडी पणजेच्यान ह्या पुलाचेर येता पणजे वाटेनसून तेन्ना ह्या एंट्रन्साकूच ही फोंडकुलां आसा ही फोंडकुलां भरतले कोण ही जबाबदारी कोणाची असो प्रश्न सगळीच फुड्यान येता पावसाच्या दिसांनी ह्या फोंडकुलांक डांबर घालपाक मेळना किंवा फोंडकुलां भरपाक मेळना हे गिमीक सांगून सरकार सगळी आंग काडटा आतां पावसूय ना जाल्यार ही फोंडकुलां जी आसा ह्या बिजी रोडाचेर जी फोंडकुलां आसा ती बेगीनाच बेगीन भरची संबंदीत खात्यान म्हणा किंवा सरकारान हेचेर लक्ष दिवन फोंडकुलां भरची आनी हांगासर जावपी छोटे मोठे अपघात जे आसा ते अपघात जे आसा ते थांबोवपाचो प्रयत्न करचे आमी सगळींच पळयता राज्यान अपघात जे आसा ते अपघाताचें प्रमाणूय खूब वाडलेलो आसा सगळींच 2 गाड्यां मदीं अपघात जाता ते आमी पळयता पूण केन्ना केन्ना अपघात जे आसा ते रस्त्यां खातीर जाता वायट रस्ते आसले रस्त्यांचेर मदीं फोंडकुलां आसली जाल्यार अशे अपघात घडपाचे चान्सीस आसता तर मांडवीच्या ह्या ल्हान जो मांडवीचो पूल आसा तेची फोंडकुलां जी पडल्या त्या फोंडकुलाचेर लक्ष मारपाची गरज आसा आनी ह्याच खातीर आमी आयज तुमकां ह्या मांडवीच्या पुलान घेवन येयले असो नवीन अपडेट आमची खंय गांवांत गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर जाल्यात कोंकणी साहित्यीक नयना आडारकर हांकां गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार सागर नायक मुळे हांकां राज्य युवा सृजन पुरस्कार साहित्यीक लक्ष्मण के पित्रे हांकां राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार फामाद संगीतकार दामोदर शेवडे आनी शेरोन माजरेलो हांकां गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर जाल्यात.
लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.